23 वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्लो मुद्दो बेगीन तडीक लावन गोंयांतल्या धनगर समाजाक एसटी दर्जो दिवचो अशी मागणी करून गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाच्या दिवचल शाखेन मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांकां निवेदन भेटयलां। केंद्रान ही प्रक्रिया चालू आसून लेगीत ही फायल परत राज्य सरकारा कडेन आयिल्ल्यान समाजान अशांतताय निर्माण जाल्या। हे फाटभुंयेर समितीन सगळ्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक मेळपाच्या उपक्रमाक सुरवात केल्या। मुखेलमंत्र्यान ह्या संदर्भात केंद्राक प्रभावी पत्र बरयलां। फुडाराक हो प्रस्न गंभीरतायेन हाताळटले आनी न्याय मेळटलो म्हण विश्वास दिलीप वारक हांणी उक्तायला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळ बिचोले तालुक्याच्या वतीन आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन दिल्लें आसा। आमची जी अनुसूचित जमातीची फायल आसा ती केंद्र सरकारान रिजेक्टेड म्हणून परत धाडलेली आसा आनी ती परत रिकन्सिडर करची आनी आमचेर जो गेल्या 23 वर्सां पासून जो अन्याय जाला, जो आमचो हक्क आसा अनुसूचित जमात मेळपाचो, तो आमकां मेळोवन दिवपा खातीर आमी मुख्यमंत्र्याक एक निवेदन दिलां आनी आमी ताका विनंती केल्या आनी आमकां आशा आसा की मुख्यमंत्री आमचेर जो अन्याय जाला तो पयस करतले अशी आमकां आशा आसा। फायल जेन्ना आमची रिटर्न येयली तेन्ना इमिजिएट 2 दिसां भितर मुख्यमंत्र्यांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना 2 दिसां भितून मुख्यमंत्र्यान ट्रायबल मिनिस्ट्रीक एक बऱ्या पैकी लेटर बरयल्लें आसा आनी तेतून आमची बाजू पॉझिटिव्ह मांडलेली आसा। हांव तेज्या बद्दल मुख्यमंत्र्याचे धनगर समाजाच्या वतीन अभिनंदन करता आनी येता त्या 1-2 म्हयन्या भितर हो आमचो विशय मुख्यमंत्र्यान तडीक लावचो इतलीच आमची मागणी आसा।